नमस्कारो हांव शकुंतला भंडारकर लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर शौर्य चक्र पॉस्टमस तांगेल बायला आनी मिगेले म्हाका कशी म्हळ्यार हांगा मँगलोरांत कनेक्शन मिगेल आनो मँगलोरांतूची होड जावन कॅनरा स्कुलांनी शिकून कॅनरा बँका काम करून तांकां हांगा ट्रान्सफर जालें चेन्नईतू आनी हांगा हे कोंकणी केंद्र हांव 2 वर्स पशी फुडें हांव आयिल्ली कशी म्हळ्यार मिगेले बामणाले फोटो वॉल ऑफ फेमांत घालूंक म्हूण सांगून ताजे उद्घाटनाक म्हाका आपयलेले तेन्ना हांव हें कोंकणी केंद्र पळयलेलें हांव मस्त कसं म्हळ्यार सरप्रायज्ड म्हणटा पळय संतोष जावन एक नमुन्याचे इतल चंद एक आमगेल भाशे खातीर म्हणून इतल चंद एक म्युजियम कोरून इतल सकड करतस म्हूण सांगून म्हाका मस्त खुशी जाली अँड तेन्ना बस्ती वामन मामाक कार्नज म्हूण येवचें जायनी आशिल्लें मी कडेन मिगेल भावजी मोहन पै भावजी वटू आमी तांकां वचून थंय घरकड वचून भेटी करून मिगेल बूक बरयलेलें आशिल्लें द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट म्हणून मिगेल बामणा बद्दल एक बायोग्राफी आशिल्लें सो त्या वेळी दिवन तांगेलो आशिर्वाद घेवन हांव आयिल्ली कडेरी ह्या वर्स म्हाका मामाल नांवारी सेवा पुरस्कार म्हणटना हांव मस्त कृतज्ञ जावन हें अवॉर्ड हांव घेतज बस्ती वामन शेणै मामाल मस्त उडगासो काणू आनी तांणी ह्या कोंकणी भाशेक आनी सकड जनाक एक नमुना मार्गदर्शन करून आतां आमी इतल्यार आसा म्हळ्यार इट इज तांगेल निमित्त म्हणून आनी म्हाका तांगेल नांवार श्री बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार मेळ्ळेलाक मस्त आय एम व्हेरी हॅपी आनी कसं म्हळ्यार म्हाका आनीक चड रेस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळ्या वरी एक आनीक चड काम कोरक आनीक चड सेव कोरक म्हणून सो आतां हांव 30 years हांव टिचींग आनी प्रिंसिपल जावन रिटायर जावन आतां मिगेल संस्थे नांव मेटमॉर्फ्स फाउंडेशन म्हणून इट इज फॉर आर्मी पर्सनल बाय म्हळ्यार अ टीम ऑफ आर्मी पर्सनल आसा हांव ताजे डायरेक्टर जावन काम करून आनी कसं म्हळ्यार आमी मिगेल बामणान नांवारी लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर शौर्य चक्र तांगेल मेमोरियल अवॉर्ड सकड स्कूला वचून त्या आर्मी बद्दल मस्त हांव एस्पेशली आमगेले सावथांत आनी पुरा आर्मीच्यांनी म्हणून मस्त तांकां तिळविळके ना देखून म्हळ्यार तांकां गोत्त ना म्हळ्यार देखून तांणी कसं लेखता म्हळ्यार आर्मी म्हळ्यार तें आमकां न्ही म्हूण सांगून एक नमुना तांकां भावन थोडे जनाक आनी आशिल्ल्याक त्या सकड त्या इंग्लिशान सांगता पळय वी वॉन्ट टू ब्रेक द मिथ म्हणटा पळय तशी करून आर्मी वय एक लायक प्रोफेशन मिलिटरी वय एक लायक प्रोफेशन देश सेवे करूंक आमकां भागी मेळटा आनी इट्स अ वे ऑफ लायफ म्हणटाची म्हणून त्या सकड आमी सान चिल्ड्रनाक सान प्रायर देखून सांगून आयल्यार मुखार सून तांकां कसं जावका म्हणटना तांकां विंगड प्रोफेशना बद्दल गोत म्हणून तशी हांव स्कुलांनी चमकल्या प्लस मिगेल्या वरीची त्या बॅटल कॅज्युअलिटी म्हणटाची आमी इंग्लिशांनी त्या हुतात्मा म्हळ्यार किल्ड इन एक्शन कोण देशे खातीर तांगेले प्राण समर्पण करता की तांकां तांगेल फॅमिलीक कावन्सिलींग करची की कसं तांकां पेन्शना बद्दल कसं प्रॉब्लेम आनी आसल्यार त्याची आमी हेल्प करताची म्हणून तशी आमगेले फुल्ल ऑल इंडियांत आमगेले पॅन इंडियांत आमगेले ब्रांचेस आनी पुरा आसून पुण्यभूमी आमगेले कर्मभूमी कोड्यालांत येवन म्हाका हें घेवचे हें अवॉर्ड घेतिल्ल्यांक हांव मस्त कृतज्ञ एस्पेशली वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांक हांव मस्त ग्रेटफूल अँड ऑनर्ड म्हणटा पळय आनी कसं म्हळ्यार मिगेले ल्हान अम्मांक मिगेल माय मावांक मिगेल होल फॅमिली मिगेल भावंड मिगेल भायो मिगेल सकड होल फॅमिलीन म्हाका मस्त सपोर्ट दिला म्हाका 2 चेल्ले एकलो आर्मींत आसा आनी एकलो नेवींत आसा सो तशी तांकां तातूंची इंट्रस्ट आशिल्ली म्हणून तांकां हांव तांगेल पॅशन म्हळ्यार तांकां कसं जाय की तें कराची म्हणून त्या प्रोफेशनार तांणी आसाची आतां सकड तुमगेल्या आशिर्वादा खातीर धन्यवाद देव बरें करूं.